आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 140व्या जयंती निमतान देशभर राष्ट्रीय एकता दीस मनयलो। पेडण्यां खेळाक आनी युवा वेव्हार संचालनालयान रन फॉर युनिटी कार्यावळ दवरिल्ली। साधारणतः आमचे तरुण पिढी जी आसा तांचे भितर आणि सामान्य जनता हांचे भितर एकात्मते बद्दल आमच्या देशाची अखंडता एकात्मता हाचे बद्दल जागरूकताय जावची आणि देश ह्या दृश्टीन फुडें वचचो होच हाचे फाटलो उद्देश आसा। वर्ल्ड सेव्हिंग्स डे निमतान गोवा असोसिएशन फॉर फायनान्शियल एडवायझर्स हे संस्थेन पणजे जागृताय रॅली काडली। सुवाळ्याक पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकर आनी पणजेचो महापौर शुभम चोडणकार आसले। Apart from today, saving is a continuous process. We should also create some awareness, generating some seminars somewhere, maybe small groups of maybe 15-20 people, especially investor awareness, especially in the colleges, perhaps in the professional colleges you can go and make them understand saving from 21 to 35 years of age, how it will help them in the longer run. पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजान संगीत नाट्य प्रवेश दवरला। मराठी रंगभूमी दिसाच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार 4 नोव्हेंबराक सांजे 5 ही कार्यावळ जातली। पहिली जशी गोंयांत संगीत नाटकां जाताली, स्पर्धा जाताली ती आतां बंद जाली। म्हणजे पहिल्याच आमच्या रंगभूमी दिना आमी फक्त 3 संगीत नाटकाचे प्रवेश आमी सादर करतले। हांव लोकां कडेन मागता की आमी एक नवीन जी कल्पना घेवन फुडें सरल्या लोकांनी त्या कार्यक्रमाक हजेरी लावन ताका दाद दिवची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय पुलिसांनी घेतिल्ल्या पहिल्याच बीच कबड्डी सर्तींत गोंय पुलिसाच्या अ संघान तिसवाडी संघाचेर जैत जोडलें। पुलिसांच्या अ संघान तिसवाडी संघाक 58 आड 11 पॉयंटांनी मारले। फायनल मिरामार दर्यादेगेर जाली। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री पार्सेकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। मिरामार बिचाचेर गेले 3 दीस गोवा पुलिसांनी एक आदर्श काम केले। पुलीस खाते हे माझ्या खात्याने येता, 17 खात्यांनी एक पुलीस खाते येता। दोनूय टिमींनी बरो खेळ केलो। खूप बरी टीम आसा पुलिसांची, पर्टिक्युलरली नंबर 6 जो आसा तो डेंजरस मनीस आसा, काणकोणचो वारपयचो तो। ताच्या हातान पाविल्ली गजाल सुटत ना, तो बरे अटॅक उडयता, खूप बरे। We are also going to organize another event, maybe not like volleyball or long run, marathon race, something like that. Last month we have organized the Goa Police football tournament. भारतीय क्रिकेट पंगडाक जोडल्या उपरांत दक्षिण आफ्रिकेची क्रिकेट टीम गोंयांत येवन धादोशी जावन गेली। क्रिकेटीच्या इतिहासांत भारताचे जमनीर भारताक पयलेच फावट तांणी हरयलां। वन डे सिरीज सोंपले उपरांत आफ्रिकन टीम गोंयांत आयली। पणजेची चर्च आनी कितल्याशाच सुवातींनी ते भोंवले, आपल्या फॅन्सां बरोबर फोटोय काडले। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट टीमीन भारताक 3-8-2 हारयल्ली। भारतात दक्षिण आफ्रिकेचे हे पयले जैत। सिरीज जिखले उपरांत आफ्रिकन खेळगडे गोंयांत टुराचेर आयिल्ले। तांणी गोंयांत जाय तशी भोंवडी केली। पळयात डेल स्टेनान पणजेच्या चर्ची मुखार कशी पोज दिली। हो फोटो स्टेनान स्वता ट्वीट केला। आफ्रिकेचो कॅप्टन एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, फिलिप ड्युप्लेसिस आनी डेल स्टेन गोंयच्या हॉटेलात रावल्ले। थंय तांणी फॅन्सां वांगडा फोटो काडले। आपल्या पंगडाची जर्सी घेवन फोटवाक पोज दिली।
FC गोवाची क्रेज हांगाय दिसली. आफ्रिकन क्रिकेट प्लेयरांनी FC गोवाची जर्सी धरून फॅन्साक पोज दिली. वन डे सिरीजात भारताक मारले उपरांत टेस्ट सिरीज सुरू जावचे पयलीं आफ्रिकेचे प्लेयर गोंयांत फ्रेश जावन गेले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. इतल्याने खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयतात प्रुडंट. नमस्कार.